जगद्गुरू नरेंद्राचार्यजी स्वामी महाराज संप्रदायान फोंड्या हांगसर रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें। व्हड संख्येन भक्तांनी ह्या रक्तदान शिबिरांत वांटो घेतिल्लो। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। आयज फोंडा तालुक्याचे वतीन आमचे रक्तदान शिबीर जगद्गुरू नरेंद्राचार्यजी स्वामी रामानंदाचार्यजी महाराज ह्या संस्थेच्या खाला आयज तुमचे मुखार आमी घेवन येयल्ले आसा। एक सामाजीक उपक्रम जाल्लो आसा लोकांक गरजेवंताक पावपाक लागून। तर आयच्या आमच्या ह्या सुवाळ्याक आमी आमचे मुखेल सोयरे फादर साहेब RTOंतल्यान आनी भार्गव कोडे साहेब आयज तांकां आमी हांगा आपयल्ले आसा। कार्य आम्ही हे करता त्याच बरोबर आमचे संस्थेचो ब्लड इन नीड हो एक हे आसा उपक्रम आहा। त्या मार्फत आमचो हेल्पलायन नंबर आसा, त्या नंबराचेर आमकां कॉल येयले की आमी भक्तगण खंय जाय थंय वचून तांकां कोणाक गरज आसा रक्ताची तांकां आमी रक्तदान करता। कॅम्प घेवपाचें कारण म्हणजे जगद्गुरू श्रींचो जगद्गुरू नरेंद्राचार्य महाराज यांच्या 54व्या वाडदिवसाच्या निमतान आनी पूर्ण भारतांत 55 सुमार कॅम्प आयोजीत केला। तशेंच आमच्या गोंयभरांत 6 कॅम्प जाले, 6 कॅम्प आयोजीत केला। तर आमचे घेवपाचे उद्देश म्हणल्यार जगद्गुरू श्रींचो वाडदिवस आनी 1 ते 15 तारीख पर्यंत आमचे सगळे कॅम्प जातले। ऑलरेडी आमगेले 250 सुमार कॅम्प जाले आनी आमगेले 32,000 ऑलरेडी डोनेशन जाल्ले आहा।